आमचे विजन आसा जो फायदो जातलो फुडें कितें तो कोमुलदादचो तो प्युअरली शेअर होल्डरांक जावपाक जाय, कारण शेअर होल्डरांचो तेचेर अधिकार आसा आनी तांकां मेळपाक जाय. दुसरें आमचो आरोप आसा काही आमचेच शेअर होल्डर जे कमिटी म्हणून रावले, गेली 25 वर्सांनी तेंच्यांनी कमिटी म्हणून पद भोगलें, पण ह्या 25 वर्सांक ह्या कमिटीच्या मेंबरान मोजक्यात लोकांनी आमचे कोमुलदादीचो सारको बट्ट्याबोळा केलो. कोमुलदादीची सुवात विकप, ती एक्सचेंज करप, कोणाक रस्तो दिता म्हणून सांगून पयशे घेवप, ही सगळी नाटकां ह्या कमिटीन केला. आनी तितून मुख्यान आसा म्हणटा तो एक नारायण दत्ता नायक, मागीर हो दामोदर नायक, सतीश नार्वेकर, विनोद नायक, हे सगळे लोक ह्या हितूर आसात आनी हेंच्यांनी आलटून पलटून कमिटीर रावन आपणी हे सगळी नाटकां केल्ली आसात आनी आमकां हेका लायिल्ले आसात, त्रासान घातलेले आसा कोमुलदादीक. फुडें आमचें विजन आसा की आमच्या सायडीक तेंकोन दाबोली कोम्युनिदाद आसा जी टोटली नॉन फंक्शनल, तेंचे सुवातेर कोणी कितेंय त्याचो उपयोग करता आनी ती जमीन पडलेली आसा, ती सुवात आमी आमच्या सांकवाळ कोमुलदादीन विलीन करपाक लागून आमी प्रयत्न करतले. तिसरी गोश्ट म्हणटा ती ह्यान फुडें तरी इलिगल जावचें न्हू हेचेर आमी भर दितले. आनी दुसरी गोश्ट तेच्या भायर वचोन ज्या लोकांनी घरां बांदलेलीं आसात तेचेर कितें तरी सरकारान विचार करचो आनी थंय तितल्या बंधन घालचें आनी फुडें वयचें न्हू हें आमी सरकाराक पाठपुरावो करतले. इन्वेस्टमेंट जाता प्रत्येकाक पॉलिटिशनाक, कोणूय तो पॉलिटिशन जावन पार्टी वायज वचना कोणूय पॉलिटिशन जातलो तो तांकां घरां बांदली काय मोडपाक सदिना, कारण ते घर बांदच्या पयलीं तेंचें वोटर कार्ड आसता, ही सत्य परिस्थिती आहा. आनी त्या वोटाक लागून ती घरां जायत आसता, घरां जालीं की ताका प्रोटेक्शन मेळटा की ताका सगळें लायट उदक सगळें मेळटा. साहेब, तुम्ही येदो व्हडलो आरोप केला, तुजे कितें कंप्लेन बी आयिल्ल्या तुमचे कडेन, तुमी कोणें कंप्लेन बी केल्या जागो विकता बी म्हणून? हय, आमचे कडेन कंप्लेन येयला आनी त्या कंप्लेन आतां रिसंटली ह्या 17 नोव्हेंबराक एक कंप्लेन केला पुंडलीक गांवकर ह्या मनशान की आपल्या कडल्यान दामोदर नायकान 22 लाख घेतल्या आनी दामोदर नायक आनी सतीश नार्वेकर वांगडा बसून मोजून घेतल्या ते पयशे रस्तो दिता म्हणून. आतां म्हाका सांगात, कोमुलदादची सुवात कोणा एकट्याच्या बापायची नव्हती, तेणी रस्तो दिवपाक. आणि ह्याच्या फुडें वचून दामोदर नायकान सांगलें त्या आरोपा प्रमाणे की तूं पयशे दी, आमी त्या एडमिनिस्ट्रेटराकूय दिता आनी त्याच्या मार्फती फुडलें काम करून घेता. सो एडमिनिस्ट्रेटर मेरेन गजाल पावली? हय, हांवें कंप्लेन करून पावयली ही गजाल, कारण त्या मनशान कंप्लेन करून आपली कॉपी ताका दिल्ली आसा.